मोगाच्या भावन भयणो, आमी आमच्या जिवितांत भिरांतेन आसात. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी पवित्र आत्म्याक आमी फाट केलेली आसा. आमच्या जिवितांत आमकां देवान आपलें उदक दिल्लें आसा. तातूंत आमकां मेळटा की जायतें उदाहरण मेळटा. पवित्र आत्म्या तरी आमी भितर घेना आमच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. मोगाच्या भावन भयणो, आमची आवय भागेन मारिये आमी जाणाव तेन्ना तिचे लागीं आंच बडो येवन ताका म्हणलें थंय हितून देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हणून ती भियेली. पूण तरी आसतना तिणें म्हणलें तेन्ना ती आंच बड्यान म्हणलें की तुजेर पवित्र आत्मो येतलो म्हणून ती आनीकूय घोटायेन भरली. आनी पवित्र आत्म्याच्याच बळान ती जेजूचा पाटलाव करूंक लागली आनी ताच्या मरणाच्या वेळार देखून ती थंयच आसली. पवित्र आत्म्याच्या बळान ती चल्ली. मोगाच्या भावन भयणो, तेच परी आमी आनीक एक उदाहरण पळयत म्हळ्यार मोगाच्या भावन जेजू जो आमचो देव संवसारांत जेन्ना तो आयलो आमचे भशेन तो रावंक लागलो. आमी मार्कूच्या शुभवर्तमानांत पळयता तो जेन्ना अरण्यांत गेलो आमकां शुभवर्तमान म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना खाला तो अरण्यांत गेलो. आनी ताका लागून मोगाच्या भावन भयणो सैतानान देखून ताका ताळण्यांत घालूंक पावूंक ना, कित्याक तो पवित्र आत्म्याच्या संबंदान आसलेलो. आयज आमकां ही पवित्र परब आमकां हेंच करूंक आपयता.